जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। आमच्यो मागण्यो आमकां जाय आमकां जाय। आमच्यो मागण्यो आमकां जाय आमकां जाय। ईव्ही बसेस लोक कितें म्हणटा इलेक्ट्रिक बसेस आर कम्फर्टेबल म्हणटा इलेक्ट्रिक बसेस are giving us comfort. We want electric buses. Lok manta. But the manner in which electric buses are run, there is much to be desired. आता आमच्या सवलतीच्यो लीव फॅसिलिटीज म्हणलेले ना कामगारांक इलेक्ट्रिक बसेस काम करता तांकां लीव सारकी ना तांकां पगार जो आसा तो भिकेचो पगार कॅन यू इमॅजिन 2 करोडांची बस एक इलेक्ट्रिक बस इज अ 2 crore वर्थ ऑफ बस ते 2 करोडांच्या बसीर जो इलेक्ट्रिक ड्रायव्हर आहा बस ड्रायव्हर तेजो पगार कितलो आसचो 600 रुपया दिसाक 600 rupees पर डे हाउ कैन यू मैनेज विथ 600 rupees less than 18,000 19,000 rupees per day आणि अशा परिस्थितीत हे कामगार काम करता आम्ही सरकाराक विचारले मॅनेजमेंट ऑफ कदंबाक विचारले तुम्ही 600 रुपया पगार एका स्किल्ड ड्रायव्हर्स जो बसीचो आसा तेका स्किल्ड ड्रायव्हर्स तेका तुम्ही 600 रुपया दिता whereas Kadamba Transport Corporation driver is earning around 40,000 40,000 रुपया पगार घेता equal pay for equal work समान काम समान वेतन why the hell कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसून सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक काय अधिकार आसा कायदो कितें म्हणटा कायदो म्हणटा सेम अँड सिमिलर वर्क should be paid same and similar pay equal pay for equal work कि आमकां एटलीस्ट 40,000 रुपया म्हयन्याक पगार जाय त्याच बरोबर आमकां 3% इन्क्रिमेंट जाय त्याच बरोबर आमकां म्हारगाय भत्तो जाय आमकां HRA हाऊस रेंट अलाउन्स जाय आमी डिमांड घालून 4 महिने जाले ना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंट आमकां आपयता ना म्हणून आमकां तो एसवी ट्रान्स प्रायवेट लिमिटेड जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो आपयता कोणेच आपोवंक ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आपोवंक ना चेअरमॅन ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आपोवंक ना तांकां कांयच पडलेलें ना घडये आमी आयज हांगा मिटींग घेता आमी आयज मिटींग घेतला तांकां जागोवचें पडटलें अशें म्हणून ताका लागून आमी आयज शिटकावणी दिता सरकाराक आमी तांकां पयरच्या पयर लेटर केला रिमाइंडर करून की ताबडतोब मिटींग घेया म्हणून जरी तर ह्या 15 दिसां भितर कांय मिटींग घेयना जाल्यार युनियनान थारयलां दे आर ऑल मेंबर्स ह्या ईव्ही ड्रायव्हर्स जे आहा they are all members of KTC Drivers Allied Employees Association which is the recognized biggest union and a negotiating agent for the workers in Kadamba Transport Corporation, sole bargaining agent. अशा वेळार आम्ही सरकाराक सांगता की जरी तर आमचे प्रॉब्लेम मिटयना जाल्यार we will be compelled to come on the roads. माझे नाव चंद्रकांत चोडणकर हांव कदंबाचो कंडक्टर ड्रायव्हर अलर्ट एसोसिएशनचो अध्यक्ष आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जी तेंची सर्वीस आहा ड्रायव्हर म्हणजे बॅकबोन म्हटलो वयता तर बॅकबोन जर तुमी तांकां म्हटलें वयता जाल्यार तेंचो पगारूय बॅकबोना सारको जावो आयज ड्रायव्हर म्हणजे ताका सॅलरी कमीत कमी पर डे 2,000 रुपीज जावो ही येदी व्हडली ते बस ऑपरेट करता ही ईव्ही ऑपरेट सांगल्या त्या प्रमाणे 2 crores ते गाडयेचो व्हॅल्यू ते गाडयेन जे पॅसेंजर आमचे प्रवास करता गोंयचे प्रवासी आमचे तांकां तेजो बेनिफीट जावो आनी त्यो गाडयो ज्यो आसा खंयच्यो दोरयो बांदता खंयचे आनी स्टेरिंगाक हे करता हे तशें जावंक जायना तेंचे बेनिफीट तांकां सुविधा ज्यो आसा
त्यांचे संडास सांगले त्या प्रमाणे सारखे ना, टॉयलेट सारखे ना. दुसरी सांगपाची खबर म्हणजे त्यांका जी डबल ड्युटी खंयच बरयल्ली ना कायद्यान. जर त्यांना डबल ड्युटी तुम्ही दिवपाक दितात जाल्यार पयलीं आमचे कडेन युनियना कडेन डिस्कस करपाक जाय की आमी तांकां ड्युटी डबल दिवची काय ना दिवची. आनी दिली आमी डिस्कस केल्या उपरांत सपोज डबल ड्युटी दिता जाल्यार तांकां 8 वरांचो रेस्ट दिवपाक जाय आनी त्याच्या उपरांत तांकां डबल ड्युटी दिवपाक जाय. हांव तुमकां ह्या मिडियाच्या माध्यमान सांगूंक वयता की आतां जे कदंबा ड्रायव्हर, कदंबा कंडक्टर, अलर्ट अशे सगळे जे स्टाफ आहा सगळे आमी ईव्हीच्या बरोबर आसा. ईव्ही आनी आमी कानांक हातीक हात धरून फुडें चलतले. जो तेंचेर जो अन्याय जाता 2 फावटी आमी ईव्ही ट्रान्सपोर्टाक आमी आमचे लेटर धाडले आनी आमी ते डिस्कशनाक आमी बसया मोले. तेजो आजुनूय तेंचो येना. तेंचे जे हांगर मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन येवन आमी डिस्कस केले. तांकां सांगले जे ड्रायव्हर ते आसा ईव्ही ड्रायव्हर तुमगे आयकना न्ही गव्हर्नमेंट जाल्यार तुमी 15 दिसां स्ट्रायकावर आमी अशें ठरयलें आसा की जे डिसिजन स्ट्रायकाचे डिसिजन आहा आमी 30 तारखेक घेवपाचे आहा. तेच्या पयलीं आमी डिसिजन घेवना. पूण मोस्टली आमी कंडक्टर ड्रायव्हर कदंबाचे आनी ईव्हीचे सगळे एकी कडेन येतले. एक ईव्ही बस चालू दवरचे ना, एक कदंबा चालू दवरचे ना, एक माझी बस चालू दवरचे ना. हो आमचो स्टेटमेंट आसा. सरकाराक सांगूंक सोदता हांव जे ईव्हीचे कामदारांक त्यांचो योग्य तो पगार आनी कदंबाचे जे कोण तेंचे कितें मांडवळ आसा आनी कितें मागलां ते व्यवस्थित पडों जाय. ना पडना जाल्यार 30 तारखेक आमी डिसिजन घेतले. जे आमचे सशी कामदार जे रिटायर आहा ते काल पयरच्यान रस्त्यार येयल्या ते आमच्या कडेन आसा. फाल्यां सकाळीं 30 तारखेच्या पयलीं आमचे डिसिजन जाल्यार ईव्हीचे आनी आमचे जाल्यार आमी जे डिसिजन घेता त्या सरकारान ते एक्सेप्ट करचे पडटले.